सिराक चॅप्टर 38 वखदां आनी पिडा. एका वैजाक ताचे वेवसाये खातीर फावो तो मान दी. सर्वेस्परान ताका ह्या खातीर रचला. एका राजाच्या हातांतल्यान घेतलोल्या देण्या भाशेन भोवत्या देवाच्या हातांतल्यान पेकोवणी येता. एका वैजाचें शिकोप ताची तोकली वयर दवरता आनी मानेस्त मनीस तांकां भोवमानान पळयतात. सर्वेस्परान वखदाचीं झाडां आनी झिलां धोत्तरेंतल्यान उपजयल्यांत आनी खंयचोच समजिकायेचो मनीस तीं वापरपाक फाटीं सरचो ना. सर्वेस्पराचे पदवेची खुणां दिवंक एका काळार एका लांकडाच्या कुडक्यान कोडू उदक गोड करूंक ना. आपल्या महान कर्तृत्वा खातीर आमी आपणाक मोहिमा दिवचे खातीर ताणें जायत्या लोकांक ही जाणवाय दिल्या. एक वखदां विकपी पिडा पेकोवचे खातीर आनी दूख पयसावचे खातीर तीं बरशिता आनी तांचो वापर करता. हाका लागून सर्वेस्पराच्या कर्तृत्वांक शेवट ना. तांचेच खातीर आख्ख्या संवसाराक बरेपण फावो जाता. म्हज्या पुता, तूं पिडेस्त आसतना पिडे विशीं चिंती नाकाय, पूण सर्वेस्पराक प्रार्थना कर आनी तो तुका पेकवयतलो. तुज्यो चुकी सोडून दी, तुजे हात नितळ दवर आनी तुजें कालीज सगळ्या पातकांतलें धुवन काड. धुंपाची आनी बऱ्या पिठाची भेटवणी कर आनी ती भेटवणी तुका तांकता तितले बेगीन जावं दी. उपरांत वैजाक आपय, कित्याक सर्वेस्परान ताकाय रचला. ताका वचूंक दिवं नाका, कित्याक तुका ताची गरज आसा. कांय पावटी तुजी बरी भलायकी वो अवलंबून उरता, कित्याक तुज्यो दुखी कमी करूंक, तुका पेकोवंक आनी ह्या उद्देशीं तुजें जिवीत वाडोवंक तो आपले वतीन प्रार्थनाय करता. सर्वेस्पराचे नदरे मुखार जे पातक आदारतात ते पिडेस्त जावन वैजांच्या हातांनी पडूंक फावो. मेलोल्याची दूख. म्हज्या पुता, मेलोल्या खातीर दुखां घोळय. तुजी दूख दाखोवंक रोड आनी फावो त्या आयत्या मोनान ती कूड तयार करून निखेप. ताच्या फोंडाशी वचूंक विसर नाका. इमट्यांनी रोड. तुजें व्हडलें बडय. लोकांची वायट उतरां वाटावचे खातीर मेलोल्या मनशाचेर 1 वा 2 दीस फावो ती दूख कर आनी त्या उपरांत तुज्या काळजाक घोटाय घे, कित्याक दूख मरणाक पावूंक शकता. एका दुखीनी भरलेल्या काळजाची सगळी ताकद सोंपता. कश्टांच्या वेळार दूख उत्ता आनी दुखाबरीत जिवीत जिवंक कठीण लागता. तुजें कालीज दुखांत शेणवय नाका आनी सगळीं एका दिसा मोडटल्या म्हणून उगडास कर आनी दूख पयस कर. कोणूय मेलोलो मनीस परत येना हें विसर नाका. तुज्यान ताका आदार दिवपाक जायना. परतेंच जाल्यार तूं तुकाच वायट करून घेतलोय. आयज म्हजो शेवट जाला तसोच तुजोय जातलो. काल म्हजो शेवट जालोलो तसोच आयज तुजो. मेलोल्या मनशाक मातयेक लायलो तसो ताचे यादीचेर विसर घाल. तो मेल्या उपरांत ताची दूख करीत रावो नाकाय. वेपार आनी कला. एकलो बरोवपी जाणवायेन बरयतलो जाल्यार ताका मेकलो वेल आसपाची गरज आसा. मेकलो वेल एका बरोवप्याक आपली जाणवाय वाडोवंक संद दिता
आनी थोडेंच जाणां आसलेलो मनीस जाणवायेन वाडटा. जोरूय एका जमीन कोसप्याचो सगलो आवेस फकत आपलीं गोरवां चोरोवपांत, आपल्या बैलांक व्हरपांत, आपल्या कामांनी घुल्ल जावपांत ताचें उलोवप फकत बैलां संबंदीच आसता. तेन्ना तो जमीन कोसपी जाणवायेन बदतलो. ताचें सगळें लक्ष नागरांच्या तासाचेर आसता आनी ताच्यो सगल्यो सांजो आपल्या पाड्यांक मोठे करपांतूच आसतात. ते कशे जाणवायेन बोल्लोले जावं येतात. तेच भाशेन सगळे वावराडी आनी आपल्या हातांनी काम करपी लोक रात दीस काम कोत्तात आनी मोर करूंक सदांच ते नव्या नव्या नमुन्यांचो विचार करतात. एक जिविता सारकी मुर्ती तयार करूंक खूब थकोस घेतात आनी आपलें काम सोंपोवचे खातीर रात्र मेरेन वावरत आसतात. तेच परी एक कामार आपल्या धोपटिवपाच्या फातरा कुशीक बसता. त्या कोच्च्या लोखंडाचें कितें कोच्चें तें येवजिता. उज्याचो धोग आनी काट भाजता आनी खन्नांतले गोरमे वांगडा तो झुजता आसतना त्या घोणाचो आवाज ताचे कान भेरायता. ताची नदर नमुन्यांचेर थारलोली आसता आनी तें काम बरे भाशेन करपांत ताणें आपलें ध्यान आनी मन लायलां. आनी शेवटचो हात भार लावचे खातीर तो रात मेरेन जागो रावता. तेच परी एक कुंभार आपलें काम कोत्ता आसतना आपल्या पांयांनी तें चक्र घुंवडायता. थांबोनासतना तो आपल्या कामाचेर चतूर रावता. आपल्या हाताचें प्रत्येक चिपूट ताणें आदीं येवजिल्लें आसता. आपल्या हातांनी तो ती माती धोपटिता आनी आपल्या पांयांनी तो ती मळटा. ताका फावो तितलो चकमक दिवपा खातीर तो आपलें ध्यान आनी मन लायता. आपलो खण नितळ करपा खातीर तो उशीर मेरेन जागो रावता. हो सगलो लोक आपल्या हातांचेर पातयेता आनी प्रत्येक जाण आपले कळेन जाणकार आसता. तसल्या लोकां शिवाय एका शारांत जिवपाक जायना. ह्यो वस्तू मेळो नात जाल्यार थंयसर कोणूच भेट दिवचो ना वो जिवचो ना. असले मनीस संसदेंत वावरोंक शकनात आनी जमातीन तांकां मानाचो जागो मेळना. ते न्याय सदरेचेर बसनात आनी तांकां कायद्यांची माहिती ना. तांकां शिकप नासता आनी तांकां व्हडली जाणवाय नासता आनी ते जबर गिन्यांनी आसनात. ते संवसाराच्यो राती चालू दवरतात आनी आपल्या धोंड्या संबंदी ते आपले प्रार्थना करतात. देवाचें उतर हें.